गोयच्या गावांतल्यो वेंची खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। चापोली धरणा लागसार दोंगराक पेटलो उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर नेटान चल्ल्यात यत्न। साखळेच्या 10 प्रभागांनी भाजपाचो तेको आशिल्ले उमेदवार येतले वेंचून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। जात्रे उपरांत शिरगांवां चालू आसा मिशन चकाचक मोहीम। शिरगांव पंचायतीन निवळ केलो लयराई देवळाचो वाठार। सोनारबाग उजगांवच्या दूधसागर न्हंयेर बंधारो बांदपाक थळाव्या नागरिकांचो विरोध। बांदकामाक विरोध करपाक लोक देंवल्यात रस्त्यार। मार्ना शिवोलचे सरपंचा आड दाखल केलो अविश्वास थाराव। बेकायदेशीर कामां आड कारवाय करपाक सरपंच असमर्थ थारिल्ल्याचो पंच वांगड्यांचो आरोप। रस्ते कुशीक उडोव नाकात कोयर दिवचलचो नगरसेवक विजय नाटेकाराचे आवाहन। आता खबरो विस्तारांत। काणकोणच्या चापोली धरणा लागसार आशिल्ल्या दोंगराक सोमारा राती परतून एकदा उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान रानांतली जैव विविधताय तशेंच काजू बागायती लासून गोबर जाली। चापोली दोंगरा वयल्या झाडां कापपाच्या प्रकरणाक लागून हो उजो लागला आसूं येता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन केला। जाल्यार दोंगराक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांचे नेटान यत्न चालू आसा अशी माहिती रान खात्याचो रान संरक्षक प्रेम कुमारान सांगले। आता ह्या दिसान तुमकां खबर आसा कितें चल्लें तें काणकोणा म्हालाक। आतां म्हाका कितल्याशे लोकांले फोन येवपा लागलात आनी ते वेगवेगळे टर्क वितरक म्हाका सांगपा लागलात पळय म्हणपा लागला जनार्दन हे पळय ह्या दिसा मदें लांकडां मारले आसा खुबशी वेगवेगळे कडेन। तेन्ना आमकां एक दिसता तर्क आमचें दिसता म्हणटा आमच्या मनान दिसता आपूण खरें काय खोटें जावं कित्याक एखाद्या आमी आतां मूळ आतां लांकडां मारली आसात पळय थोडी जिवंत मारल्या थोडी उबी आसली मागीर हें जाल्ली ती सुकल्ली मारली आसात। मागीर हे आतां केल्यार आमी तांचेर कंप्लेन दिल्ली आसा पळय ती सगळ्यांचेर म्हणजे एखाद्यान हे मुळाचे पुरावे नश्ट करपा खातीर एखाद्या उजो घालूंक शकता म्हणटा ते तेका तूं मातसो खबरदारी घे म्हणटा। हें अशें जावपा जायना म्हणटा तो एखाद्या तुका तुमी खोलकायेन तुमी लक्ष घाला म्हण कित्याक फॉरेस्टाचे दबाव घाला म्हणटा तो हांव पुलिशी दबाव घाला म्हणटा की हे मुळाची एका पुरावे नश्ट करपा खातीर हें जावंक शकता म्हण कित्याक मोठ्या प्रमाणान आतां 5 ट्रक मारला म्हणजे लाकूड म्हणजे सांगूं येना न्ही। खंय खंय 5 ट्रक एक कडेन मारपाक शकना पळय ते वेगवेगळे जाग्यार मुळो आसपाक शकता ती मागीर ते पुरावे नश्ट जावंक शकता म्हणटा ते हेतून हांव कांय सांगूं शकना। जो पर्यंत म्हाका लोकांनी सांगलें पण आतां हांव म्हाजे हेजेर शोध लावपा जाय आनी अभ्यास करपा जाय आनी बेश्टें उलयलें जायना ना। With the staff from Goa Forest Development Corporation, with active support from BMC, they tried to douse the fire. They have made fire lines to control the fire, and I am waiting official report from. We don't have network from top of Hillock, so I am waiting for official report from the RFOs concerned of the complete dowsing report. We have required staff, but since this is fire season, and since the sites where fires are happening are bit not accessible, because if we see in South Goa presently most of the fires they are happening in private forest areas. So in government forests we have specific trekking routes, fire lines created already, so with which we are managing. So in case of fires in private forests, because our jurisdiction of patrol and everything ends with government forests, so in the case of private forest I would appeal to the public and also other like-minded groups like BMCs, village panchayats and other active youths of the village to keep a close eye on the fire incidents in private forest areas. साखळी नगरपालिका वेंचणूक भाजपात जिखतली असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। साखळीच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भाजपान उदरगतीची कामां केल्यात, ताका लागून साखळीच्या लोकांचो भाजपाचेर विश्वास आसा आनी हाकाच लागून ही नगरपालिका वेंचणूक भाजपा पुरस्कृत उमेदवार जिखतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां।
सांखळे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक हांव डायरेक्टली ग्रावंडार तसो प्रचार करूंक पावकूच ना. म्हाका म्हजें बाकीचें काम शेड्यूल ह्या सगळ्याच्या निमित्तान खंयसरूच तसो डायरेक्ट ग्रावंडार प्रचार करूंक पावूंक ना. फक्त कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक आफून फक्त कोणाक मेळ्ळा कार्यकर्त्या पुरतोच एकच आसा. पण आमचे 10 वार्डांनी उमेदवार सगळे घरोघरी प्रचार कार्यकर्त्यांक गाठी भेटी घेत आसत. म्हाका खात्री आसा निश्चितच हे फावटी 10च्या 10 वार्ड भारतीय जनता पार्टीन पुरस्कृत केल्ले उमेदवार सगळे निवडून येतले आनी सांखळी म्युनिसिपालिटी ही भारतीय जनता पार्टीची जातली हाचो म्हाका विश्वास आसा. निश्चित रित्या लोक हे फावटी आमी केल्ल्या विकास कामाचेर विश्वास दवरतले आनी म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पार्टीची करतले. म्युनिसिपालिटी तुमकां खूब इम्पॉर्टंट जावन आसा न्ही सर सद्या सांखळीची, कित्याक फाटलो टर्म हातींतल्यान गेल्ली म्युनिसिपालिटी आसपाक इतक्याकूच जाय कारण सरकाराची काही कामां आमकां फास्ट ट्रॅक करून जर करतले आसत जाल्यार म्युनिसिपालिटी आसली म्हणजे सेम सरकाराची. त्या खातीर हांव सांखळेकारांक सगळ्यांक आव्हान करता, आमी जशें डबल इंजीन सरकार म्हणटा केंद्रांत BJP सरकार राज्यांत BJP सरकार तशें ट्रिपल इंजीन सरकार जावचें म्हणूनय म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पार्टीची आसची. जेणे करून डायरेक्टली जी काही इन्स्ट्रक्शन दिता ती कावन्सिलान रेजोल्युशन घेवचें पास करचें एक्झिक्यूट करचें हाज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या विचारांची भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर ही पूर्ण भोवमतान निवडून येवचे ही म्हणजे लोकांक विनंती. आनी सगळ्या लोकांनी आमी पुरस्कृत केल्ल्या उमेदवारांक मुद्दामून निवडून दिवचे. प्रत्येक वाड्याचेर जी कितें कामां फाटल्या टेन्युराक उरल्या ती कामां जी आसा ती करपा खातीर खूब बेगीन आनी फास्ट. एकूच लास्ट प्रश्न सर, काय नाराजगी आसली कावन्सिलरांची तांकां वॉर्ड चेंज केले गेले वयले लास्ट मोमेंटार कितें 13चे 12 वार्ड जाले सो दॅट त्या निमित्तान काही वार्ड जे आसा हे थोडेशे चेंज जाले. बट म्हाका दिसता सगळें ऑलमोस्ट सगळें अकोमोडेट जालें. आतां तर प्रचाराची लास्ट फेरी आसा त्या खातीर सगळे जाण निवडून येवपा खातीर आपल्या परीन प्रयत्न करीत आसा. लाखांनी भक्तगणांच्या हाजेरीन श्री लयराई देवीची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयल्या उपरांत शिरगांवां आतां मिशन चकाचक मोहीम सुरू आसा. जात्रेच्या काळान शिरगांव वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. थळावे पंचायती वतीन सद्याक कोयर एकठांय करून गांव नितळ करपाची मोहीम हातांत घेतल्या. पुराय कोयर एकठांय करून गांव नितळ करपाचो पंचायतीन संकल्प केला. अंदू 4 ते 5 टन कोयर जमा जातलो असो अदमास उपसरपंच जयंत गांवकर हाणें उक्तायला. आमची श्री देवी लयराईची जात्रा 24 तारखेक साजरी जाली आणि ते जात्रेक मोड गांवांसून खुबशे दुकानां येता. जवळ जवळ 700 ते 800 बारीक मोठी दुकानां आसता. त्या दुकानांचो खुबसो कचरो जाल्लो आसता. तो कचरो शिरगांव ग्रामपंचायतीन उखलपाचें काम केलेलें आसा आणि आज आमी 3 दीस जाले कचरो उखलपाचें काम केलेलें आसा आणि या 3-4 दिसांत आमी सगळं नितळ करतले. सोनारबाग उजगांव जावपी बंदारो बांदपाच्या प्रकल्पाक गाकुवेर फेडरेशन पंगडान रस्त्यार देऊन विरोध केला. आमकां पंच वांगड्यांचो तेंको आसा अशें थळावे सांगतात. सान भुरग्यां सावन जाणट्या मेरेन लोक धरणे आंदोलनाक बसल्या. करो किंवा मरो असो नारो ह्या थळाव्यांनी लावन धरला. जमिल्ल्या थळार पुलिसांनी तशेंच अधिकाऱ्यांनी येवन पळोवणी केल्या. हो बंदारो बांदपाक दिवचे ना असो थळाव्यांनी निर्णय घेतला. आमकां कितें आमी कन्सर्न ऑफिसाक आमी लेटर केलें एकल्यान रिप्लाय करूना. इवन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक आनी मामलेदार कसो येतलो हिंगा आमकां सांगपाक. आनी ही टेनंटेड लँड सगळे दुसरे लागला तो आनी मिडियाय आमकां गुमराह करता. कित्याक मिडिया सांगता किंचित लोक आडायता म्हणून सगळो लोक आडायता आनी एकलोच दिता बँड जो म्हणटा तो हें करता. तेणें ताका मुणकार तेणें NOC दिला आपणाची भाट म्हणून रॉंग डॉक्युमेंट कोण म्हणजे करून ताका अरेस्ट करूंक जाय. तेणें रॉंग डॉक्युमेंट दिलो म्हणून गव्हर्मेंटाक हें म्हणून सांगता. आनी आमी हें जावून दिवचें ना कसोच जावून दिवचें ना मेल्यार लिवन जाता आमी. आनी पब्लीक केन्ना उठता तेन्ना गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवं जाय न्ही. गव्हर्मेंटान तें कितें खरें कायद्यान आहा काय बेकायदेशीर आहा हें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें. आमकां ना आमी ऑब्जेक्शन हाडटा न्हू पब्लीक. आमी ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणजे गव्हर्मेंट तेजेर कितें तरी हें करूं जाय. आमकां कितें सांगूं जाय तेणें गव्हर्मेंटान बाबा हें तेगेलें खरें आहा हें आसा तेजी ओनर तो करूं शकता. आमी ताका कांय करूं शकना अशें गव्हर्मेंटान आमकां पटोवन दिवं जाय न्हू तें. सो आयज फोर्सफुली ते येवपा आशिल्ले पेपराचेर आवट जाला न्ही काल आमी बंदोबस्त मागल्या म्हणून
आनी आमी रावले तो बंदोबस्त घेवन येतो म्हणून. आनी जेन्ना PI मेळ्ळो, PI म्हणटा कितें तुमी कायद्यान रायट आसा, ओके आसा, पूण आमकां म्हणटा वयल्यान येयला हो ही डेमोक्रेसी तेणें काबार केली. वयल्यान येयलो मोदी सांगता तें सगळें चलता, तशें दुसरो मोदी जावंक सोदता आमचो CM. ही डिक्टेटरशिप तेणी ज्युडिशरी काबार केली, तेणी मिडिया काबार इकती गेली सगळी. सो तुमकां पंचायतीचो सपोर्ट आसा? पंचायतीन आमी रेजोल्युशन पास करून गेलो, आमचे कडेन कॉपी आसा, ही पळय कॉपी आसा. पंचायत आमकां नाका म्हणून 300-400 लोक असले थंय, त्या लोकांनी हे रेजोल्युशन पास करून येतला. एक तो सुद्दां तेका अपोज नासलो. आमचे सगळे लोक वाड्या वयले आमचे सगळे लोक आले, सगळ्या लोकांनी एका मतान हो रेजोल्युशन घेतला ते पास करून घेतला. आनी आमी रेजोल्युशन घेतला हे आमकां बंधारो नाका म्हणून, आनी लोकां बरोबर आमी रावतले म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलां. आमी सगळी बॉडी पंचायत बॉडी आहा तितली आमची लोकां बरोबर आहा. सरपंच येयलो आतां, सरपंचाक कोणी फोन केलो म्हणून तो मातसो जाय. सो फाल्यां समज फोर्सफुली ते करपाक सोदी जाल्यार पंचायतीचो रोल कितें आसतलो? पंचायत फुडें आसतली. अरेस्ट जाले मांडना शिवोलच्या सरपंचा आड मंगळारा अविश्वास थाराव दाखल केलो. 9तल्या 5 पंच वांगड्यांनी सरपंचा आड अविश्वास दाखल केलो. शिवोले वाठारांतल्या बेकायदेशीर कामां आड कारवाय करपाक असमर्थ थारिल्ल्यान हो अविश्वास दाखल केल्ल्याचे पंच वांगडी सांगतात. नितळसाणीचे बाबतींत उजव्या आशिल्ल्या दिवचल शारांत कांय थारावीक वाठारांत कोयर उडोवप चालूच आसा. आतां हातूंत भर म्हळ्यार हेअर कटिंग सलूनांत कापिल्ले केस आनी हेर कोयर रस्त्या कुशीक उडोवपाचे प्रकार घडटात. ह्या प्रकाराक लागून जागृत नागरिकां मदीं तिडक पातळ्ळ्या. मजगतीं शारांत कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद करचे असो उलो नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हाणें मारला. स्वच्छ भारत अभियान त्याचे अध्यक्ष हांव, आणि आम्ही दिवचले स्वच्छ जावंक म्हणून खूप आम्ही प्रयत्न करता. आमचे दिवचलचे जे रिटायर मनीस आसा, खुबशे जे आस्थापनांतले काम करपी जाणटे लोक आसा, ते दिवचले स्वच्छ जावची म्हणून 1 वर आपले योगदान करता, प्रत्येक आयतारा 1 वर. आणि इतले करूनय आमचे खुबशे लोक हांगा हाडून म्हणजे आमच्या खुबशा दिवचलेन खंय खंय जे आमी दिवचले एंट्री येता त्या एंट्री पॉयंटाचेर कचरो उडयता. तेन्ना हांव लोकांक विनंती करता, तुमी तुमची आस्थापना कायदेशीर ना, तुमी टॅक्स भरिना, तुमी सोपय दिना, पूण कचरो दियात. हांव कचऱ्याक ते मागीर कितें तें पळोव येता, पूण कचरो हांगा चोरया हाडून उडोवं नाका. हांव परत परत विनंती करता लोकांक, आनी परत परत तुमकां नमस्कार करता की कचऱ्याच्या बाबतींत दिवचली बरी सुंदर आसा, तिचें विद्रुपीकरण करूं नाका. हे अशी तुमकां परत एकदा विनंती करता. आमच्या नगरपालिकेन आमच्यो गाडी आसता, फाटल्यान हाडून तुमी जो कचरो आमकां दिवपाचो, इतली विनंती करता. हांगा हांवें आत्तां पळयल्या की केन्ना म्हणजे हरशीं लोक पिशव्यो बी आपले उडय, पूण म्हाका दिसता हें कोण तरी जो म्हालो जो आसा हेअर कटिंग सलून, तेणी केस आनी बाकीचे कितें पिशव्यो बी उडयल्या. जाल्यार हांव म्हणटा ते कोणीय जर तेणी आसात जाल्यार नगरपालिकेक हाडून दी, जाल्यार आमचे मनीस येवन व्हरता तुमच्या मांडाचेर. आनी हो जर मयेचे जाल्यार आनी खंयचो मनीस आसात जाल्यार ताका हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता, तुमी खंयसरले आसले जाल्यार दिवचली नगरपालिका तुमचो सुको कचरो घेता, नाजाल्यार जर कचरो चड आसात जाल्यार आमच्या लाखेल्याच्या प्लांटार तुमी हाडून दिवंक शकता. तुमकां परत एकदां विनंती करता, कचरो हेवटेन तेवटेन उडोवं नाका. हो दुश्परिणाम फुडें आमकां सामको धोकादायक जातलो. आनी आतां पावसान हो सगळो कचरो वचून गटार चॉकआउट जातले, मागीर तुमी म्हणटले की दिवचलचे नगरसेवक काय काम करिना म्हणून. मोरगांव पालिकेच्या बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर नगरसेवकां मदीं भासाभास जाली. जाग्याचो आनी उदकाच्या बिलांचोय विशय ह्या बसकेंत मांडलो. LDC मिल्टन डिसोजाच्या कागाळीचेर 4 नगरसेवकांनी उलोवन FIR आनी विजिलन्साक दिवपाचो निर्णय घेतला, अशें मोरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान सांगले. Came here today for an FIR to be filed against him. Now it's so obvious that the gun is being kept on the shoulder of the head of the councillors and it's being shot. If someone has a personal agenda, let him do what is to be done. Now, if he's guilty, again we are saying, conduct an inquiry, do the procedure, and ताका कितें करपाचें तें कर. पूण सद्याक तुमी म्हणटा डायरेक्टली तेजेर FIR घाल आनी कोणाक सांगता, कावन्सिलाक सांगता FIR घे म्हणून. रॉंग तें. तो गिल्टी आहा तेजेर एक्शन घे, पूण पयलीं सारको ताका प्रूव कर. आतां तेजेर प्रेसान येयलो, इट केम इन द प्रेस, फोटो येयलो,
बट टुडे वॉट इज हॅपनिंग, सगळे लोक येतात अरे काउन्सिल सगळे चोर, काउन्सिलरूय चोर, म्हाका म्युनिसिपल काउन्सिल इज लायक दॅट. हाऊ कॅन दॅट स्टेटमेंट बी मेड? इट्स रॉंग नो. सो बेस्ड ऑन एन एलिगेशन टुडे सगळे म्हणटात वास्को म्युनिसिपालिटी इज इश्यू, ते रॉंग जाता. सो वन थिंग वी वूड लायक टू क्लियर इज दॅट एज फार एज द काउन्सिल इज कन्सर्न, वी आर नॉट सेइंग एवरीबडी इज क्लीन. There may be staff who are guilty, but if they are guilty, prove it first and take the necessary action. केप्यां पारोड्या 3-4 दीस जाले दोंगरार मोठ्या प्रमाणात उजो पेटला. कराळी सावन हो उजो पेटला तो पारोडा दोंगरा मेरेन पातळत गेलो. उजो पालोवपी दळान 2 फावटी थंय पावून उजो पालयलो, पूण तरी आसतना हो उजो पेटत आसा. रातच्या वेळार काळखान ह्या उज्याचो नेट खूब अदीक प्रमाणात दगदगताना दिश्टी पडटा. फाटल्या वर्सा लेगीत ह्या वाठारांत असोच उजो लागिल्ल्याचे थळावे सांगतात. आतां आमी देसावर पारोडा आसा तो उजो पेटलो आसा, तो त्या वटेन कराळी साकून त्या दोंगरा पेटलो आनी गेल्या त्या 2 वर्स फाटीं असोच उजो पेटलो ह्या दोंगराक आनी मागीर त्या लोकांनी पालयलो लागीं पावतकीर. आनी आतां फायर स्टेशन आयिल्ले 2 फाटीं येवन गेले ह्या दोंगरा पळोवपाक. आतां थंय वचपाक मेळटा? ना ना वचपाक मेळना थंय, ते मातशें रस्त्या कडल्यान पयस आसा. आतां हो लागल्या कितले दीस जाले? एक 2-3 दीस जाले. आनी असोच पेटत आसा? असो पेटत आसा. त्या वटेन पेटलो तो सुभाष फळडे साहेब भितर रावता पळय त्या वटेन पेटलो तो आतां असो आयला. सोमारा राती नागवे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रीन व्यू बार आनी रेस्टॉरंटांत जाल्ल्या मारबोडे प्रकरणा वयल्यान नागवेच्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा काडलो. बाराच्या दनयान आनी ताच्या कामगारांनी शुल्लक कारणाक लागून नागवेच्या तरणाट्याचेर केल्ल्या मारबोडे प्रकरणांत तांकां बेगोबेग अटक करून खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. ही मागणी विचारांत घेवन वाळपय पुलिशेन 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केलो. आयज हांगासर हांव नागव्यान येयला आनी हे नागव्या जे आमचो गांव आसा हे नागव्या गांवान हांगासर एक खुबशे गैरवेव्हार चलता. त्या बाराचें नांव कितें? एक बार आसा हांगासर, ग्रीन व्यू बार एक आसा आनी हे ग्रीन व्यू बारान खुबशे गैरवेव्हार चलता. थंय बार रेस्टॉरंट आनी थंय कोण कोण भुरगे येवन रातचे बसता, कितें कितें कोण म्हणटा अशें इवन ड्रग्स बी थंय चलता अशें उलयता लोक. तर हे आमचे ह्या गांवान जे हे वेव्हार चल्ला हे थांबपाक जाय. आयज ह्या बारान हे बार खंय रातभर चालू आसता आनी ह्या थंय लोकल थोड्या भुरग्यांक ते खबर आसा. म्हणटकूच एक भुरगो अनमोल खांडेपारकर तो थंयसर आपल्याक भूक लागला म्हणून फ्रायड रायस घेवपाक थंय गेलो आनी ह्या बार ओनरान ताका सांगलें की फ्रायड रायस दिता तुका 120 रुपया म्हणून तेज्या वर्करान सांगलें आनी तो सांगपाक लागलो 150 रुपया जाल्यार दी म्हणून, 150 रुपयान दिता म्हणून. तेणें म्हणलें आपल्या 150 रुपयान जाल्यार नाका आपूण घरा वयता अशें म्हणटात म्हणून तेणें काडलो आनी तेजेर दांडो मारलो आनी तेजी तकली फोडली आनी भरपूर आनी तो आनी तेजे 2 वर्कर बिरो आनी दुसऱ्याचें नांव कितें रे? राजेश म्हणून अशे 2 तेजे वर्कर आनी तो प्रदीप पार्शेकर जो बार चलयता. आनी हो बाराचो ओनर आसा तो पांडुरंग झरमेकर. तर हे जे बारान जे गैरवेव्हार चलता हे गांवान आमचे थांबपाक जाय. कारण आयज ही सगळी गांवांतले लोक येयल्ले आसा हांगासर आनी जे अशी रात बारा चलोवपाक तांकां परमिशन कोणी दिलें आनी कित्याक लागून हे रातची चलयता, एका विलेजान ही बारा अशी कित्याक चलयता हे आमकां कळपाक जाय. आनी आयज त्या भुरग्याक तेंच्यांनी तकलेचेर तेंच्यांनी चडसो तेजेर तकलेचेर वार केला, तकली फोडला आनी ते ताका मारपाच्या उद्देशानूच तेणी ते तांकां हें केल्लें. आनी तो सामको ड्रंक आहलो जो कोण बार चलयता प्रदीप पार्शेकर म्हणटा तो. सो तो आतां एब्सकॉन्डिंग आसा. ताका आमची मागणी आसा की ताका बेगींतल्या बेगीन पुलिसांनी धरून हांगासर हाडूंक जावो. आयज 2 मनशांक पुलिसांनी हाडलेले आसा, जो बिरो आनी दुसरो आहा तो राजेश म्हणून. पूण ताका बी बेगींतल्या बेगीन हाडपाक जाय आनी तांकां म्हणटा ते खंय सोडपाक जायना जो पर्यंत ते सॉल्व जायना आनी हे बार म्हणटा ते बंद जावपाक जाय. ही आमची सगळ्या गांवाची मागणी आसा. मिरामार दर्या देगेर केल्लें सोबितीकरण सध्या बाबत दिसपाक लागला. नव्यानूच बांदकाम केल्ल्या मिरामारच्या सोबितीकरणाची सामकी अवतिकाय जाल्या.
मोडून पडिल्ले कांय लोखणांचे ग्रिल्स मिरामार रेवीन तशेंच कळमळून पडल्यात. मे म्हयन्या म्हळ्यार सुटयेचो हंगाम गोंयांत सध्या पर्यटकांची गर्दी पडल्या. सोबितीकरणाच्या नांवान केल्ले हे काम सध्या मिरामार दर्या देगेर बुरशें दिसपाक लागला. कोट्यांनी खर्च करून केल्ले सोबितीकरणा कडेन सरकाराचें दुर्लक्ष स्पश्ट दिसून येता. फाटल्या कांय म्हयन्यांत LPG सिलिंडरा सयत सगळ्याच जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या वाडट्या दराक लागून सर्वसामान्यां मदीं हुस्को वाडला. हे फाटभुंयेर सरकारान वेवसायीक वापरा खातीरच्या सिलिंडराचे दर उणे करपाची घोशणा केल्या. 19 किलोच्या वेवसायीक सिलिंडराच्या दरांत 171.50 रुपये उणे केल्यात. ताका लागून वेवसायीक गिरायकांक थाकाय मेळ्ळ्या. मात घरगुती सिलिंडराच्या दरांत कसलोच बदल करूंक ना. खारेवाडे पर्वरी श्री वेताळाच्या देवळान सत्यनारायणाच्या वार्षिक पुजे निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी घडोवन हाडटात. ह्या निमतान सोमारा भाविकां खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें. सांजे मेजवानी कार्यावळ जाल्या उपरांत राती कोंकणी नाटक सादर केलें. तशेंच दुसऱ्या दिसा कर्मदासाची वारी हे महापौराणीक दशावतारी नाटकाचें आयोजन नाट्य मोग्यां खातीर केल्लें. पर्रा वाठारांत सोमेक ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत केल्या. पुराय गोंयकारांनी ह्या सर्तीचो लाभ घेवचो आनी आपली कला दाखोवची असो उलो पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबोन मांडला. पर्रा वाठारांतलो नंदेश हो भारतांत बॉडी बिल्डिंग सर्तींत 5व्या क्रमांकाचेर आयला. ताणें खूब संघर्श करून ह्या खेळांत यश मेळयला आनी आतां ताच्याच सहकार्यान पर्रा वाठारांत हे सर्तीचें आयोजन केलां अशें पर्रा पंचायतीच्या सदस्यांनी सांगलें. सुरू केल्लो आमचो विजन पर्रा खातीर खास करून आमच्या गांवा खातीर जो जावन आशिल्लो की दर एका स्पोर्ट्सान दर एका माध्यमान आनी दर एका इंडिविज्युअल डिसिप्लिनान जे भशेन पार्टिसिपेशन जावंक जाय आसलें तें जायनाशिल्लें. वी वर नॉट गेटींग ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन इंडिविज्युअल स्पोर्ट्स. क्रिकेट, फुटबॉल आनी व्हॉलीबॉल सोडून दुसरे स्पोर्ट्सान इतले भाग घेनाशिल्ले आमचे भुरगे. आनी आयज आमी पळयतात बॉडी बिल्डिंग ह्या डिसिप्लिना खातीर आमच्या नंदेश बाबान ताचे आख्खे टीम तशेंच बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनान एक स्पेशल कॅटेगरी दवरली आसा आमचे पोर्राच्या आनी वेर्ला काणक्याच्या युथाक. एंड दीस इज द स्टेपिंग स्टोन वीच इज रिक्वायर्ड आनी हो प्लॅटफॉर्म हेंच्यांनी आमच्या युवाक जो दिल्लो आसा. दीस इज इम्पॉर्टंट कित्याक ह्याच प्लॅटफॉर्मा वयर आमचे युवा आपली खरी फिजीक आपलो खरो स्ट्रेंथ आनी पोर्राचो तशेंच वेर्ला काणक्याचो जो स्पेशलिटी वीच इज टू स्टे युनायटेड एंड रायज हो ते ह्या मंचार प्रेजेंट करूंक शकतले. एंड दे वील बी एबल टू शो गोवा द रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर विलेज. आयज आमच्या पर्रा गांवा खातीर खरेंच गर्वाची बाब आसा कित्याक आमचो ह्या ल्हानशा गांवांतलो एक आमचो भुरगो ह्या वर्सा जितले गोंयांत टायटल आहा तितले टायटल जिखोवन तो ऑल इंडियेक वचोन थंय ताका 5वी प्लेस मेळ्ळी. ही आमकां पर्राकारांक आनी आमच्या पर्रा गांवांक व्हडली गर्वाची बाब आसा. आमी नंदेश सगळे प्राऊड फील करता तुमच्या खातीर कित्याक ह्या गांवांक येयलें व्हडलें नांव हाडलें म्हणून. तशेंच हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट करता एंड ऑल द बेस्ट म्हणटा कित्याक येता ते 6 तारखेर जो येदो व्हडलो ऑल गोवा टू बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हांगा ऑर्गनायज करताय तूं आनी आमचे गांवचे सगळे भुरगे आनी एसोसिएशन. म्हणून हांव
हे पयलेच फावटी आमच्या ह्या धाकटुल्या गांवांत जाता तेन्ना आमकां हे पर्राकारांक आनी आमच्या गांवांक ही आनीक एक गर्वाची बाब आसा. हांव चड टायम घेनासतना तुका सदींच सांगता, जे हे स्पोर्ट्सा खातीर तूं फुडें सरलाय, आमी सगळे पंचायत मेंबर तशेंच आख्खो गांव तुज्या फाटल्यान आसा. तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटसून आसा. थँक्यू. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.